मंदार सुर्लकर खून प्रकरणात जन्मठेपेची ख्यास्त भोगपी रोहन धुंगट, रायन पिंटो आणि शंकर तिवारीच्या प्री मॅच्युअर रिलीजाक सरकारान हरकत घेतिल्ली. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक दुबावितांनी जाल्यार शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाचे शिफारसीक मंदाराच्या बापायन हायकोर्टात आव्हान दिल्ले. दोनूय बाजूंचे युक्तिवाद आयकून घेतले उपरांत न्यायालयान निवाडो राखून दवरिल्लो. बिरेस्तारा जाल्ले सुनावणीत न्यायालयान तिगांकूय सोडपाचो आदेश दिलो. Murder case, the High Court Division Bench was pleased to grant premature release to all three petitioners before this court, that is, Jovita Ryan Pinto, Rohan Dhungat, and Shankar Tiwari. The State Sentence Review Board had recommended all three cases for premature release. However, the government, after taking the opinion of the Children's Court, rejected all three cases. Our main grounds before this court were that primarily all the factors and parameters as required to do so were not taken into consideration, and the government had only mainly taken into consideration the heinous nature of the crime. We had said that they had reformed and they had rehabilitated and they can rehabilitate into society. They have done their education and they have changed their lives. Today the matter was reserved for judgment and the judgment was pronounced where all three petitioners were directed to be released by the state government. मंदार सुर्लकर मर्डर केस जी आसा तातून कन्सिडरिंग दी बिहेवियर आणि कन्सिडरिंग द रिपोर्ट गिवन बाय दी सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड तांकां आतां सोडपाक हरकत ना, कारण तांची मॅन्डेटरी सेंटेन्स तांणी कंप्लीट करपा जाय 14 वर्सांचो फॉर द पर्पज ऑफ गेटींग एलिजिबल फॉर रेकमेंडेशन. तो तांचो कंप्लीट जाल्लो आसा. तांची बिहेवियर एक्झामीन केली सगळ्या ऑथॉरिटीनी. त्या रिपोर्टा प्रमाणे तांकां आतां सध्या सोडपाक हरकत ना अशें कोर्टान निर्णय दिल्लो आसा. मंदार सुर्लकर खून प्रकरणात जन्मठेपेची ख्यास्त भोगपी रोहन धुंगट, रायन पिंटो आणि शंकर तिवारी कोर्टाची थाकाय 50 लाख रुपयां खातीर 14 ऑगस्ट 2006 वर्सा मंदार सुर्लकराचे अपहरण केल्ले. रोहन पै धुंगट, नफियात शेख, शंकर तिवारी, जोवितो रायन पिंटो, अल सलेटा बेग आनी हो मेळून कट रचिल्लो. अपहरणा उपरांत दुबावितांनी मंदाराचो खून केल्लो. पुरावे नष्ट करपा खातीर तांणी मंदाराची कूड फोंडेच्या आर्लकेरी वाठारांत उडयल्ली. मंदाराची कूड मेळ्ळे उपरांत तेन्नाचे पणजेचे PI महेश गांवकरान खुनाचो गुन्यांव नोंदोवन आरोपींक अटक केल्ली. 23 जून 2014 वर्सा जुवेनायल कोर्टान रोहन धुंगट, शंकर तिवारी, नफियात शेख आनी जोवितो रायन पिंटोक दोशी ठरयल्ले. ह्या चारूय जाणांक जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायत दंडूय भरपाक सांगिल्लो. अल सलेटा बेग हो माफीचो साक्षीदार जाल्ल्यान ताका सोडून दिल्लो. आरोपींनी हे शिक्षेआड उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले. कोर्टान 4 मार्च 2019 वर्सा तांची ख्यास्त कायम दवरिल्ली. 18 सप्टेंबर 2020 वर्सा राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळान आरोपींक बेगीन सोडपाची शिफारस केल्ली. मात गुन्यांवाचे गंभीर लक्षात घेवन गोंय सरकारान तांकां सोडपाक न्हयकार दिल्लो. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक दुबावितांनी जाल्यार शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाचे शिफारसीक मंदाराच्या बापायन हायकोर्टात आव्हान दिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.